सगळें जालें ताजे उपरांत पुजा नायकय कांय उलयलें ना. ताका पयशे बिशे मेळ्ळे काय आनी डेडलायन दिल्ली न्ही. ताका मेळ्ळें काय खबर ना पूण हांव डे वनच्यान हांव सांगता की ही केस जी आसा ही म्हणजे हे फ्रॉडूच लोक हेंच्यानी हे जे केला जॉब स्कॅम हे फ्रॉड लोकांनीच केला. आनी आतां जे कोणाचें नांव सांगता पळय हेका प्रमोद काय अर्थ ना. एका वर्सा पयलीं तुमी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ली, एका वर्सा उपरांत येवन तुमी सडनली परत मिडिया कडेन येता आनी परत सांगता हेका काय अर्थ ना प्रमोद. आनी हांव जे सांगतलो पयलींच्यान की हेजी मनी ट्रेल जी सोदची पडटली म्हणून. आनी हांवें सांगलेलें तुज्या हितून डिस्कशनान की तुमच्या कडेन इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल सारकी वेवस्था आसा, तुमी सोदून काडा कितें जालें वेवस्था. जाल्यार 2019 ते 2024 पुजा नायकाचे 8 कोटीचे वेव्हार पुलिसांक मेळटात. बरोबर. आतां हे मेळटात हाचे बँकेन, हेच्या गांवाच्या बँकेन आनी तेच्या भुरग्याच्या बँकेन. बरें मनी पयशे खंय खंय स्पेंड केले तातूंतले थोडे हे मेळटा तांकां. 2 घरां बांदला, 1 हॉल बांदला आनी कितें तरी 5 काय 6 कितल्यो ऑलिशान गाडयो आसा बऱ्यापैकी. हे सगळ्यो गजाली मेळटा. जो फोन ते सांगताले की पुलिसां कडेन आसा म्हणून तो फोन त्याच्या घोवान केन्ना तरी कोणाक विकला हे आतां क्लियर जालें पुलिसांक. सो सगळे तेणी दावेचे केले. ज्या फ्लॅटाचो उल्लेख केलो तो फ्लॅट घर मालकान आनी कोणा तरी भुरग्यांक दिल्लो तो केन्नाच गव्हर्मेंट ऑफिसान नाशिल्लो. सो तूं म्हणटा एवरीचे प्रत्येक स्टेटमेंट तुजे फेक जाल्ले आसा. एक तरी खरें मॅच जावपाक जाय न्ही. तूं म्हणटा एमजीपी ऑफिसान कामाकूच ना केन्ना ते अशें भायर आयले आतां. सो तूं म्हणटा की पुलिसेचेर विश्वास दवरा म्हणून. पुलीस विश्वास दवरा न्ही. पुलिसान आतां जे पॉयंट वायज त्यांनी जे आरोप सांगलेले गोष्टी त्यो तुका क्रेडिबल दिसता. आता ताणें पुजान हा डॉक्युमेंट दिवचे पब्लीक करचे न्ही. पुलिसांचे विश्वास आसा तुका कर पब्लीक न्ही. आपूण हे डॉक्युमेंट दिल्ले हे आपल्या व्हिडिओ आहा म्हणून सांगला त्यांनी सांगलें न्ही आपल्या फोनात व्हिडिओ आसा म्हणून. कोणाक जर पयशे दिता व्हिडिओ काडलेले जाल्यार ते दिवपाक जाय तुवें. बरोबर. पुलिसांनी खोडून काडलेले आरोप तुवें आतां पब्लीकली येवन हे कर न्ही. हय ते तुगेले डिस्प्यूट कर आनी सिद्ध कर.